मुरगांव पालिका वेंचणुकेच्या आरक्षण गोंधळाचो व्हड धपको आदल्या नगरसेवकांक बसला। कांय जाणांक वेंचणुकेक रावपाक मेळ्ळें ना, जाल्यार कांय जाणांनी आपल्या घरकान्नीक उमेदवार म्हूण उबी केल्ली, जाल्यार कांय जाणांक हे फावट वेंचून दिवंक नाशिल्ल्यान तांकां घरा बसचें पडलें। मुरगांव पालिकेंत चडशा नव्यांकूच संद मेळ्ळ्या। नगर उदरगत खात्याचो मंत्री मिलिंद नायक, आमदार कार्लोस आल्मेदा आनी मंत्री माविन गुदिनो हांणी तिगांयनी उमेदवार दवरिल्ले। जाल्यार दुसरे वाटेन नगरसेवक दाजी साळकार, काँग्रेसीचो संकल्प आमोणकार हांणी उमेदवार दवरिल्ले। तातूंतले मंत्री मिलिंद नायकाचे 7 जण, आमदार आल्मेदाचे 10 जण आनी मंत्री माविन गुदिनोन उबे केल्ले 3 मेळून वट्ट 20 जण भाजपाचे उमेदवार वेंचून आयल्यात। दाजी साळकारान उबे केल्ले 2 वेंचून आयल्यात, जाल्यार काँग्रेसीचो संकल्प आमोणकारान उबे केल्ले 2 वेंचून आयल्यात आनी अपक्ष 2। राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजान उबे केल्ल्या उमेदवारांतलो एकूय उमेदवार वेंचून हाडपाक जुजे फिलिप डिसोजाक अपेस आयला। फर्स्ट ऑफ ऑल हांव विक्री जी आसा म्हाजी ती डेडिकेट करता म्हाज्या डॅडीक, जो रिसंटली एक्सपायर्ड जाल्लो। तशेंच आमचे जे कार्यकर्ते आसा जेंच्यांनी दबाव सुद्दां येवन आनी तेचे फाटल्यान हॅरेसमेंट सुद्दां करून म्हाका खबर ना कोणी कोणी केला ते, तरी पूण तेंच्यांनी इतले जोरान काम केलें, इतले जोरान काम केलें। विक्ट्री आमच्या हातीन आसली आमकां खबर आसलें, पूण आमची जी मार्जीन आसा जी 600+ आसा, म्हणजे 700 लागीं आसा, तेजे आमकां दिसता 1000च्या वयर येवपाची आसलेली, पूण कांय दबावाक लागून ती कोणी कॅन्डिडेट उबे केले आमच्या अगेन्स्ट, तेका आमच्या कार्यकर्त्यांक प्रेशरायज केले, ताका लागून ही आमची जी मार्जीन आसा ती कमी जाली, पूण विक्ट्री आमच्या सहज मेळिल्ली आसा आनी तितून कांय दुबाव नासलेलो। आनी जे आमचे कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें आसा, रात दीस मेहनत करून सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कारण अशे कार्यकर्ते मेळपाक आमकां मुश्कील खंयसरूच। आनी न्यू वाड्याकार आमकां अभिमान आसपा जाय, कारण असो एक कॅन्डिडेट आमी ऑलरेडी जिखून दिला आसा कार्यकर्त्यांनी, जो तळमळ आसा लोकांची सेवा करपाक, ताका सगळ्यांची दारांनी वचपाक आनी तेंची कामां घेवन खंयसरूय सॉल्व करपा लागून आमी तळमळ करतले। तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या बरोबर बायलां आसलीं थोडीं जी आमकां सदांच पावतालीं आनी जे आमकां आशिर्वाद आसलो जाणट्यांचो, तांकां देव बरें करूं म्हणटा। विक्ट्रीन तांचो मोलाचो वांटो आसा आनी हो विक्ट्री फुडें आमकां न्यू वाड्याक कसो बदल करून घेवन दितली ते आमकां दाखोवन दितली। मिलिंद नायकासाठी जिंकला आनी लोकांचे आमचे वॉर्ड नंबर 2 जे लोकांनी वावरला तो म्हाज्या खातीर, तेणी इतली मेहनत घेतली। कितें अशी कामां अशी तूं फुडें आतां करपाक चिंतलें अशी? कामां जाल्लीं आसा, मिलिंद नायकान भरपूर कामां केले। मिलिंद सगळे फूल ह्या क्रेडीट गोज टू मिलिंद नायक। माझ्या वार्डातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या सहकार्याने हे यश माझ्या पदरात पडलेले आसा। तेन्ना सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर श्री मिलिंद नायक सराक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक धन्यवाद दिवं। आमच्या वार्डांतली सगळीं कामां ही म्युनिसिपालिटी रिलेटेड आसा आनी ती सगळीं कामां करपा खातीर लोकांनी आमकां जिखून दिल्लेली आसा। माझो विजय आसा तो आतां सद्याक आमच्या कार्यकर्त्यांनी जितली मेहनत केलेली ह्या इलेक्शनाक प्रोसिजराक, तो मेहनत आमकां आतां रिजल्टाच्या नुसार आमकां कळ्ळा की 316 अशे मतांनी आमी जिखलेली आसा। सो ह्या विजयाचो श्रेय हांव दिता म्हाज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक, आमच्या सगळ्या वोटर्सांक, जेंच्यांनी आमच्या बरोबर रावन आमच्या खातीर ही जीत मेळोवन दिला। गेल्या 5 वर्सांनी केल्लें काम प्लस आमचो युडी मिनिस्टर आहा त्यांनी केल्ली मेहनत आनी आमचे जे वर्कर आसले रात दीस म्हाज्या फाटल्यान रावले, तशेंच आमचे सपोर्टर आसले, म्हणून हांकां बी हांव धन्यवाद करता, कित्याक नाजाल्यार हें काम बऱ्या भशेन जावचें नासलें। माझ्या कार्यकर्त्यांनी सगळ्या सपोर्टरांनी रात दीस मेहनत करून लास्ट 6 मंथ आम्ही भरपूर काम केला। तो सगळो विजय वार्ड नंबर 5 हेंचो आनी हेजे सगळे क्रेडीट वयता वार्ड नंबर 5 आनी टीम मिलिंद नायक। हिपेप हुर्रे! मिलिंद नायकाक उलयता मागीर भारतीय जनता पार्टी आनी आमचे जे वोटर्स वॉर्ड नंबर 6चे जेणे म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी लोकांक सांगलें की मिलिंद नायकाक मुन्नाक टिकेट दी, मुन्ना जिखतलो म्हणून, इतल्या मार्जिनान म्हाका जिखोवन दिला। 776 लिडान म्हाका सगळ्यांक हायस्ट लीड 1 to 6 म्हाका लीड दिल्या। लोकांचेर हांव लोकांक खरेंच हात जोडून धन्यवाद म्हणटा की तेंचे केन्ना उपकार केन्ना विसरचो ना आनी कितलोय जाल्यार काम करतलो, इतलें काम करतलो की मिलिंद नायकाचे आनी लोकांचे विश्वास केन्ना तोडचो ना। वॉर्ड नंबर 8च्या सगळ्या वोटर्सांक हांव थँक्स म्हणपाक सोदतां। इतले लोक दिवन ताका जॉबाचे लोक दिले, तरी पण लोकांनी म्हाजेर विश्वास करून जो वोट घातला तेच्या खातीर खरोखर मनापासून तेंचे थँक्यू म्हणटा।
तुम्ही जाणत आसतले की वॉर्ड नंबर 8 पैसे दिताना सुद्धा धरलेले आसा पण तेंचे केस जावना गव्हर्मेंट मिशनरी अशी यूज केलेली पुलिसाक ब्लेम करना बट ते दबावा खाली खूप काम केले तेंच्यांनी आमकां इतले त्रास केले आनी हांव जाणा एकटे कॉन्स्टेबलान तर म्हाका घरा कडेन वच सांगलेले इलेक्शना दिसा हांव कॅन्डिडेट म्हणून सांगले तरी म्हाका सांगले ते घरा कडेन वच इतले बॅड आयज आमच्या वॉर्डाक UD मिनिस्टर आसा तरी पण UD मिनिस्टराक कसली गरज पडली CMाक आपोवपाची गरज पडली तो डेव्हलपमेंट करून हांकां जिखपाचें नासलें चिटींग करून जिखपाचें आसलें लोकांचें एक थिंकींग आसता की बाबा हे काम करपी मनीस तर जे रिपीट जाले पळय तेमी काम केलां हांवें खूब काम केलां अलॉंग विथ तालूस आल्मेडा एज अ MLA टुगेदर कावन्सिलर आनी MLA आमचें वर्कींग बरें आहलें तर आमी डेव्हलपमेंट केलें जें हांव वॉर्ड 19 आहलो थिंगा सो दॅट रिवॉर्ड आय हॅव गॉट नाव इन 17 आनी 17चे जे लोक आहा पळय आतां वांगडा आमी घेवन फुडें सरोन वी वील टेक द वॉर्ड फॉरवर्ड म्हज्या गोवान इतले वर्सां जें काम केल्लें ताजें एक आनी म्हज्या बरोबर जो फूल सपोर्टींग टीम सामकें कांयच अपेक्षा करनासतना जे म्हज्या बरोबर म्हणजे सपोर्टर्स रावले म्हाका दिसता ही फूल विक्ट्री तांची आनी म्हजे वोटर्स म्हणजे सगळे वोटर्स जे आसा सिटींतले आनी पूर्ण म्हणजे वॉर्ड नंबर 13चे त्यांनी सामको भरभरून साथ दिलो म्हाका ह्या परिस्थितीन भायर सरप खूब म्हणजे भयानक परिस्थिती आशिल्ली आनी लोक भायर सरनात तातूंत सामकी सिटी आशिल्ल्यान म्हाका तसो हें आशिल्लो पूण लोक आयले भायर चर्चा आसा की मिलिंदाच्या पॅनलांतले 7 जिखून आयले धनपाल तेकाच सपोर्ट करतलो 8 जाता 9 गिरीश आनी शम्मी 11 ऑलमोस्ट टचिंग तुमी मिलिंद पॅनलाक सपोर्ट करतले कशे तरेन वयतले तुमकां फाटले 5 वर्सां खबर आहा रुलिंगान नासले भरपूर त्रास जाले ह्या फावटी तरी रुलिंगान रावपाक जाय कशें चलतलें ताजे डिसिजन कशे रिजल्ट जातले तशे आमी घेतली आमचे आनी 2-3 लोक येवपाचे आसा जे बरे पॅनल आसा ताकाच सपोर्ट करपाचे आमचे मिलिंद सराचीच पॅनल म्हाका खूब खुशी दिसता आमी जितले एक्सपेक्ट केलेले त्या हिशोबानूच आमकां लोकांनी वोट जितले चडांत चड वोट दिवन म्हाका आयज निवडून हाडलेले आसा आनी म्हाका दिसता हो खंय ना खंय म्हाज्या गोवाच्यो केलेल्या कामाची रिसीट लोकांनी दिलेली आसा आनी हेच्या फुडें आमी लोकां खातीर अशीच वावरतली आनी जी इनकम्प्लीट कामां कंप्लीट करपाची आसा म्हाज्या वॉर्डान ती हांव सगळी कंप्लीट करपाक हें करतलें सगळ्या लोकांक आणि स्पेशली सराक संकल्प आमोणकर सराक आणि सगळ्या माझ्या लोकांक ज्यांनी माझे विश्वास दवरला आणि म्हाका जिखून हाडले निवडून हाडले इतलें सांगपाक कितें आतां फुडलें कशें तुजें हें कितें प्लॅन कितें कामां करता फुडलें डेव्हलपमेंटूच आसतलें आणि खऱ्या खातीर लढाई आसतली आमचो साहेबाक दिता मिलिंद नायकाक फूल श्रेय तेकाच दितले आतां फुडें कशें कितें काम करतलो कितें माझे वॉर्ड नंबर 7 10 वर्सां कसलीच कामां जावंक नासली ती आतां सगळी म्हाजेर येयलो आतां प्रश्न आनी हांव ती सराक सांगून सगळी A to Z भुरग्यांक कामाक लागपाचें आनी कसलेंय काम डेव्हलपमेंट जाल्लें आहा आमच्या वाड्यान सरा थ्रू कावन्सिलर थ्रू न्हू सरा थ्रू ताका लागून तर हांव जिखला आतां त्या डेव्हलपमेंटाक लागूनच जाली thank you so much my ward people supported me thank you so much all the people and my husband friends कार्यकर्ते सगळे आणि माझो फ्रेंड संदीप नार्वेकर त्याचे एफर्ट्स म्हाका सगळं घातलेले पळय 11 वॉर्डान ते म्हाका खूब फायद्याक पडले आनी म्हाका मॅजॉरिटी वोटान हांव जिखून येयला कार्यकर्त्यांक तूं कितें अशें काम कितें कसो करतलो काम आतां काम तें आसा खूब डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा पूण आनीकूय आमी तेजे आनी ती एरिया आनी डेव्हलप करपाक सोदता पयले स्वादीन ही जी विक्ट्री आहा ती म्हाजी एकट्याची न्हू म्हाजे जे वांगडा जे म्हाजे सपोर्टर्स जे आसा जे सगळे वोटर्स जे आसा जे म्हाजे वेल विशर्स आहा ही तेंची विक्ट्री आसा आयज हांव हे जिखपाक कारण हे सगळी स्ट्रेंथ म्हाज्या फाटल्यान आसलेली आयज सगळे जाण सांगताले की तुज्या वॉर्ड नंबर 12चे अगेन्स्ट 11 कॅन्डिडेट आसा आनी दिपकाक उडोवपाक लागून उडयलेले आसा इतलेंच न्हू जाल्यार एक काँग्रेसचे कॅन्डिडेट एसेंब्ली कॅन्डिडेट प्लस तृणमुलाचो एक एसेंब्ली कॅन्डिडेट तेंची सुद्दां तेंची जागा दाखयली म्हाज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ही विक्ट्री म्हाज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची आसा हांव परते आनी एकदां सांगूंक सोदता की ही जी विक्ट्री आसा ती म्हाका केन्ना चिंतूंक नासलें सगळ्यान म्हणटाले की तूं 50 वोट मार्जीन 50 ते 30-40 म्हणटाले पूण ही मार्जीन आहा ती 301 वोटाची मार्जीन आहा आनी ह्यूज मार्जीन आसा आमकां ही ह्या आतां आनी कांय ना आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सध्या
वयसून 7 येयल्लेले आसा आनी हांगासून 2 येयल्ल्या 9 आमचे येयल्लेले आहा 12 पैकी 9 जाण येयल्लेले आसा. अवश्य म्हाका दिसता हांगा जो म्युन्सिपालिटीचो झेंडा फळटलो तो BJPचोच फळटलो. नेक्स्ट चेअरपर्सनाचो दावो तुजो आसतलो कशें आमकां डेव्हलपमेंट जाय. चेअरपर्सन इमटेरियल कोणूय जावनी, पण आमचो चेअरपर्सन आसतलो जो खरें डेव्हलपमेंट करता पळय तो आसतलो आनी कोणूय आसूं म्हाजो सपोर्ट ताका आसतलो. सगळ्यात पयलीं वोटरांक म्हाजो हें करता तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक तेणी म्हाजे बरोबर सतत असले. कारण ते हांव म्हाजो वॉर्ड न्हू तो, हांव रावता दुसरे कडेन पूण हांव दुसरे 19 कंटेस्ट करतालें पूण म्हाका तेंचो सदांच सपोर्ट मेळ्ळो. हांव कालूच सराची बी ताका थँक्यू म्हणटा की तेणें आनी कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी मोस्ट होपीन खूब कामां केल्लीं आसा 19 नंबरान लास्ट टर्माक. तेजे खातीर म्हाका विक्ट्री मेळिल्ली आसा आनी हांव ताका कालूच सराक आनी होपीक क्रेडीट दिता तेच्या खातीर. वॉर्ड नंबर 18 जिखलेलो आसा आनी मेन श्रेय वयता आमचे वास्कोचे MLA कालूस आल्मेदा. तशेंच की म्हाजो आजो ग्रँडफादर गणेश चोपडेकर तो डे नायट बोलवला म्हाजे खातीर. म्हाजो डॅडी अनिल चोपडेकर, म्हाजी मम्मी अनिता चोपडेकर आनी म्हाजो धाकटो भाव आवेश चोपडेकर. तेमी दीस रात एक केला आनी मेन म्हाजे जे सपोर्टर म्हाजे क्लोज सपोर्टर म्हाजे कार्यकर्ता ते म्हाज्या वांगडा आसा तेमी दीस रात एक केला म्हाका जिखोवपा खातीर. आनी म्हाजे वॉर्ड नंबर 18 म्हाजो जो फूल वॉर्ड नंबर 18 म्हाजो सपोर्टर तेमी म्हाका उत्साह केल्लो बसपाक आनी तेमी आयज दाखोवन दिल्ले आनी तेमी म्हाका आयज जिखोवन हाडला वॉर्ड नंबर 18 आनी ही फुल्ली 5 वर्सां हांव तेंचे खातीर दितलो, तेंची सेवा करतलो, तेंची कामां आहा ती हांव करतलो. विक्ट्री खूब इम्पॉर्टंट आशिल्ली कारण आमची खूब भुरग्यांनी मेहनत घेतलेली. भुरग्यां बरोबर हांवें दीस रात काम केल्लें. आमचे सराचे पॅनल, कालू सराचे पॅनल, तेंच्यांनी इतलीं वर्सां काम केलां. म्हाका अशें दिसता की आमचे सगळ्यांचे कश्टाचें एक जॉयंट फळ आमकां मेळ्ळें आहा. आमचे आयज चडांत चड सीट येयलेले आसा. भितून म्हाजो 21 वॉर्ड जो 70-30 आसा. 70 सायडीन म्हाका चडांत चड लीड मेळ्ळा. देव बरें करूं म्हणटा म्हजे सपोर्टर, म्हाजे बरे मागपी, म्हाजे वॉर्डांतले म्हाजे वोटर जेंच्यांनी म्हाका इतको सपोर्ट केलो आनी आयज म्हाका इतके व्हडल्या मार्जिनान म्हाका आयज निवडून हाडलो. दुसरें हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हाजे वास्कोचे लाडके आमदार कालूस सर, तेंच्या गायडन्साच्या अंडर आनी तेंच्या छत्रछायेच्या अंडर आमी आयज इलेक्शन झगडलें आनी आयज बरे रितीन आमी ना म्हटलें जाल्यार ऑलमोस्ट 9 ते 10 आमी सीट्स आयज 12तले जिखून हाडलेले आसा. ही एक मेजर विक्ट्री आसा आमच्या वास्कोच्या आमदाराक आनी हे दाखोवन दिता की आयज वास्कोन जर कोण सक्रीय आसा आनी कोण पॉलिटिकली समजा तेची परत भारी आसा ती म्हणजे आमच्या वास्कोच्या आमदाराची. हे आमचे श्रेय आमचे भुरगे पयले सुवातेर जे तटस्थ रावन आमी मेळोन आमी जे काम केलें सगळें युनायटेड रावन ते भुरग्यांक आयज श्रेय. आनी तशेंच मतदार दाबोले 23 वॉर्डांतले मतदार हे तटस्थ रावन आमच्या वांगडा आमचे जी 4 वर्सां जे कार्य जे केल्ले ते तेंच्यांनी दोळ्यांनी पळयलेले आसा. सो हेतून कितें आसता, कार्य इम्पॉर्टंट आसता. खंयच्या लेवलीचो खंयचो मनीस तो इम्पॉर्टंट आसता. जे कार्य केल्ले तेकाच आयज लोकांनी आमकां आयज एक कौल दिल्लो आहा. तशेंच आमचे दाबोले मतदारसंघाचे आमदार आमच्या फाटीशी तटस्थ रावन तेणी आमकां पुरस्कृत करून आमी तेंच्या अंडर रावन आमी आयज मॉविनाच्या अंडर पुरस्कृत एक सपोर्ट मेळोन बॅड लक न्ही म्हाका दिसता गूड लक कित्याक हांव त्या वेळान वचून 25 वेळान क्रितेश म्हजो फ्रेंड तेणें म्हाका व्हेलो आनी थिंगा बसयलो आनी हांव जिखोन येयलो. तो क्रितेश म्हणटा एक बरो थिंगा जायतें काम केलें क्रितेशांनी. तो म्हणपाक लागलो आपल्या वाड्यान यो बरें काम. आतां हेच फुडें हांव त्या वाड्यान वचून भरपूर काम करया.